35, page 19. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर म्हाका शिवकार हे सकाळचे मिसाक किरीत भाशेन हे मिसाचे बेडींतल्यान आमी देवाक दिनवा आसतना लुडदिना काब्राल ही आमची भयणी पासून थंय मागता. तिच्या मरणाचो वार्षिक दीस पयले वर्साचो उगडास. लुडदिना आमची भयणीक बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवंक मागतना आमचो भाव मारियो आनी भयण आमची सुकुरिना आपल्या काजराचो रुपया उत्सव संभ्रमतात. 25 वर्सां ह्या रुग्णीक जिवितांत देवान तांकां आपल्या आशिर्वादांनी भरल्यान किरीत भाशेन तांकां तशेंच तांच्या पुताक सगळ्या आशिर्वादांनी भरूंक बरी भलायकी तांकां फाव जावंक हे मिसांत मागुया. तशेंच आज आपलो वाडदीस संभ्रमतात सारा आदेलिना फेर्नांडीस, तशेंच रिएन डायस आनी आमचो भाव मायकल हो मिगेल मार्टिन्स. तांकांय देवाचो किरीत आशिर्वाद बरी भलायकी आनीक जायतीं बेसांवां तांचेर पडूंक मागुया. आयज सायबीणमांची भेट मुलाती जॉयस हाचे घरा व्हडले बाट्टू जोजफ आफोन्स आनी गाली आंजला फाल्कांव सायबीणमांची भेटे उदेशी ह्या गोरब्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आनी बरे भाशेन हे मिसांत वांटो घेवंक काळजा मनान तयारी करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्योंदी स्कॉलास्टिका ही भाग्योंदीचो उगडास सर्वधर्मीक उगडास करता. भाग्योंद स्कॉलास्टिका आनी तिचो भाव भाग्योंद बेनेडिक्ट दोगांय उंच पवित्रपणाचे पावंड्यार पावले. स्कॉलास्टिका हिणें संस्था घडली, भाग्योंद बेनेडिक्टानूय आपली संस्था घडली. दोगांयकूय देवान किरीत वेंचून काडली. 5व्या शेंकड्यांत पवित्र सभेक एक नवो रूपकार, एक नवी दिशा दिवपाक मागुया. भाग्योंद स्कॉलास्टिकाची मजतीन आमच्याय दिसापट्ट्या जिवितांत चालते सादे वस्तूंतल्यान देवाचो अनुभव आमकां फाव जावं. हांव पातकी सर्वपिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यान सुदांत वार मारी सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kagutko, sumia kagutko, Krista kagutko, Krista kagutko, sumia kagutko, sumia kagutko. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची मागणी बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा आमचे देवा, भाग्योंत इस्कॉलास्तिका तुज्या आंकवारीचो उगडास आयज आमी समारंभांत तिची देख घेवन विस्वासी मागण्यान तुजे लागीं निरंतरी एकवटान रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावमणाची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची गोठाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणाचे सुखांत आमी तुका एकवटसर तुज्या मोगांत सदांच आमकां बाळगून दवर. मारियो आनी सुकुरिना आमचे भाव भयणींचेर तांचे लग्ना उत्सवा सुमयार किरीत आशिर्वाद घाल. आनी सोंपून गेल्ली आमची भयण लुडदीन कापराला तुजे सासणीक विसवान घे. हे आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूया. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओरुंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रचली, पूण प्रितुमेक आकार नाशिल्लो. सोमदीर काडुकान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर जंपयो मागतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो आनी ताणें काडुकांत तावन उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काडोकाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे 2 वांटे जावच्याक तांचें मोदें मोडप जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मोडप केलें आनी मोडबा सकयलें आनी वयलें उदक वांटलें. मोडबाक अंतराल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराला कायलीं उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दितीं झाडां आनी बी आसलोल्या फळांची रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली, जीं सांबावशीं बियां दितीं झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सां भाशेचें बी आसलोलें फळां दिते रूख जालें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मोदें अंतर घालूंक अंतरालार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं, आनी त्यो दिवत्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. प्रितूम उजवाडूंक अंतरालार उजवाडेच्यो दिवत्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो.
व्हडली दिवटी दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवटी रात चलोवंक आनी नोखेत्रां. प्रितुमेर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काडोका मदें अंतूर आसूंक देवान तांकां अंतराळार घालीं. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक तीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलें. उदका तेन्ना पर्वता वयर चडटाली. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. व्हडा फांक्यांनी तूं जोरी फुटोशोक कोत्ताय. दोंगरार मोदल्यान त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मोडबावेलीं सवणीं आपली गोंटेर कोत्तात. रुखाच्या कांद्यांचेर बसून किलबिलतात. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. कितलीं विचित्र तुजीं कर्तृत्वां सर्वेस्परा. केलें तें सगळें जाणवायेन केलाय. तुज्या रचण्यांनी प्रितूम उपोट भरल्या. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तृत्वांनी संतोष मेळूं. उद्गाराक उबी रावया. Sul Sorvespora, Sul Sorvespora, Sul Sorvespora, Sul Sorvespora. जेजू स्वर्गा राज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिनसांचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Sul Sorvespora, Sul Sorvespora, Sul Sorvespora, Sul Sorvespora. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. पोल तोड मारून जेजू आनी ताचे शीस जे नाजरेताक पावले थंय तांणी ओडे लायले आनी जेजू ओड्यांतलो भायर सरोना फुडें लोकांन रोखडोच ताका ओळखलो आनी आख्या प्रांतांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून थंय वायटकारांक आंतुर्ना सयत हाडूंक लागली. आनी तो वेता थंयसर जावं ग्रामांनी जावं नगरांनी वो शेतां मळ्यांनी वायटकारांक मैदानार दवरताली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक पूण हात लावन दी म्हूण ताचे लागीं मागताली आनी हात लायतालीं तितलीं बरीं जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका सुम्या. भयणी भावनो, 5व्या सातोळ्याच्या सोमाराकतान आमी ह्या दिसांनी जेनेसीस उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलीं वाचपां आयकतले. बरोयणार ते काळार बरयल्लें आज पर्यंत देवाचें उतर कितलें सोत आनी कितलें खरें, कितलो काळ जालो. हें पयलें पुस्तक पवित्र पुस्तकांतलें, द बूक ऑफ जेनेसीस. आनी हो बरोयणार आपल्या सरभोंवती आशिल्ल्या लोकांचेर नदर मारून खंय भाशेन ते स्वयंपाक
बोसतात ते पळोवन सगळें देवातावन आयलां हो ताचो हेतू आसलो. देखून काय बरें एक काणी रुपान तो म्हणटा देवान हो संवसार रचलो, सुर्या रचलो, चंद्रीम रचलो, दर्या आनी सुकी जमीन हें सगळें बाबा म्हणिलो देवाच्या एकाच उतरान फियात पुरो सगळें जालें. पूण तरी आसतना हो बरोयणार आमकां सांगता सगळ्याचो उरूंक देव. आनी काय बरें सांज आनी सकाळ जालें म्हणटा. सांज आनी सकाळ जाली ते काळार दीस दुसरे भाशेन मेजताले. सुर्या पडटा तेन्ना दीस काबार जालो अशें चिंतताले. आतां कितलें बदलोप जाला न्ही. मनशाची गिन्यान खंय पावलां, चंद्रीमार पावलो आनी मुखार पावत आसा. देवाक दिनवासुया. देखून स्तोत्रांत आमी म्हणलां काय बरें स्तोत्र जाबाब. सर्वेश्वराक आपल्या कोत्तुबांनी संतोश मेळूं. हो संतोश आमी दिवंक जाय. सर्वेश्वराक आपल्या कोत्तुबांनी जें कितें देवान रोचलें इतलें मोगान ताका आमी आमचो सहकार दिवंक जाय. आज आमचो देवान रचिल्लो सोबीत संवसार मनशान विद्रूप केला. आपलेपणाक लागून, गोरवाक लागून, आशेक लागून. आनी ही आस्त मनशाची शिममेन नासलेली जाल्या. सगळ्याकूच आज पोल्युशन, तरेतरेचें पोल्युशन. आनी आज आमचेर राज चलयतले सरकारी आमीच विचून काडलेले तांकां आनीक पडोंक ना, मनशांचें पडूंक ना. आनी देखून कसले कसले प्रकल्प, प्रोजेक्ट्स, कसले आडकां करून सोय देवाचें ताचेर एक खोत मारला ताणें. सगळ्याकूच कितलो सोबीत संवसार देवान रचलेलो. आनी एक दीस देवान कितें केलें तें बरें आसलें. ही बरोवनालाची उतरां. And God saw that it was good. पूण आज मनशान बाबा बिडिलो हो संवसार इतलो सोबीत संवसार खंयचे दशेर पावयला. आज कितलो परिणाम ह्या आमच्या सोयबाचेर मनशाक लागून. मनशाक देवान रचनेचो ध्वनी केल्लो हें आमी आयकतले. शुभ वर्तमानांत आमकां जेनाझरेत म्हूण नांव मेळटा. जेनाझरेताक पावलो जेजू. जेनाझरेत म्हणटा तो असोच एक गांव, फर्टायल लँड, रिच लँड ऑफ द प्रिन्स म्हणटाले ताका. खूब पिकावळ, खूब फळां, सगळीं दादोस ह्या गांवांत जेनाझरेत. सगळें बरें आसलें थंय. जमीन खूब पिकावळ दिवपी, फर्टायल एंड फ्रुटफूल लँड, लँड ऑफ द रिचीस म्हणलेल्या भाशेन, ऑफ द रीच पीपल. पूण कॉन्ट्रास्ट कितें, ह्या गिरेस्त गांवांत एके भाशेन भाग्यवंत मार्कू सांगता पिडेवंत लोक आसलो. पिडेवंत लोक आसलो. हांगातूय वचून तोकूय आसा तें आयकून वायटकारान हातून सयत हाडटाली. ऑल दॅट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड म्हणटात इंग्लीश भाशेन. जोगजोगता तें भांगार न्हय. जेनाझरेत खूब गिरेस्त गांव आसलो, पूण खूब लोक पिडेंत आसलो. संवस्तालो आनी जेजू अशी धांवन येताली. ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक देखून हात लावन बरी जावंक सोदताली. बाबा म्हणलो
जे नाजरेताचें जिवीत आमचें एक एकल्याचें जिवीत. जायते फावटी देवान आमकां जायतें दिल्लें आसा. देवान आमकां जायते देणें भरल्यात. आमी आमच्या जिवितांत जायतो अनुभव पळयता देवाच्या आशिर्वादाचो. तरी आसतना आज आमच्या मनाक काळजाक शांती ना. आज जायते फावटी सगळें आसा पूण भितरलें दादोसपण ना. आज जायते दोतोर हॉस्पिटलां वयत आसात पूण पिडा वाडत आसा. सो वॉट इज लॅकिंग? जीजस. जेजू ना जायते फावटी आमी ताका कोणशाक दवरला. आनी जेजू ना तेन्ना मना काळजाक शांती ना. कितें आमचे लागीं आसूं, जेजू आमचे सवे ना तेन्ना आमी शांत ना. जेजू आमचे सवे ना तेन्ना आमचे मना काळजाक धादोसपण ना. वी लॅक इन सॅटिस्फॅक्शन which only Jesus can give. जे नाजरेताक सगळें आसलें पूण पिडा आसली. आनी पिडेक लागून ती धांवन धांवन जेजूशी आयली. ताच्या आंगोस्ताचे देगेकूच हात लावंक दी म्हूण मागूंक लागली. सो he means riches the elect in health. He means everything that they had no peace, no inner satisfaction, and Jesus gave that. आमच्या जिवितांत भाव भयणीनो जायते फावटी देवान आमकां जायतें दिलां आनी तरी आसतना आमी खुशाल ना. तरी आसतना काळजा मनाक शांती ना. तरी आसतना भितरल्यान आमी दादोस ना. कित्याक जेजू ना. लेट अस ब्रिंग जीजस इनटू आवर लायफ. भाग्यवंत स्कॉलास्टिकान तशेंच केलें. भाग्यवंत स्कॉलास्टिका एंड बेनेडिक्ट उंच फॅमिलींतली. दे केम फ्रॉम अ रिच फॅमिली. ही लेफ्ट एवरीथींग फॉर जीजस. आनी सांगतात की भाग्यवंत स्कॉलास्टिका आनी भाग्यवंत बेनेडिक्ट दोगांय भाव भयणां. एका दिसा स्कॉलास्टिका पिडेंत आसली, चड बरी नासली. भाग्यवंत बेनेडिक्ट तिचो भाव तिचे खोबरेक आयलो आनी खोबरेक आयिल्लो आसतना रात जाली. ताणें वचूंक जाय आसलें आपले मॉनेस्ट्रींत. लागींच आसली ताची मॉनेस्ट्री. स्कॉलास्टिकान भावा लागीं मागलें म्हजेशी राव, म्हाका बरें दिसना, हांव गुडी मरत रातीक, म्हजेशी राव. आनी ताणें म्हणलें ना, आमकां कायदो आसा, हांवें म्हज्या मॉनेस्ट्रींत वचूंकूच जाय. आनी स्कॉलास्टिकान देवा लागीं मागलें म्हज्या भावाक दवर सायबा. आनी सांगतात की अकस्मात गोड मारलो, पावस आयलो, इस्पा भायर बेनेडिक्ट उरलो थिंगा. आनी तेन्ना बेनेडिक्टान खंय आपल्या भयणीक सांगलें, पळय हांव तुका बक्षितां, तुका लागून हांवें म्हज्या मॉनेस्ट्रीचो कायदो मोडलो. आनी स्कॉलास्टिकान सांगलें, खंय तुवें कायदो मोडूंक ना. देवाक जाय आसलो तूं म्हजेशी रावलोलो, देखून हांवें देवा लागीं मागलें ताका दवर म्हूण. आनी देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी तुका दवरलो. काय बरें भाव भयणीचें जिवीत. They have reached height of holiness. भाग्यवंत स्कॉलास्टिका आनी बेनेडिक्ट. मागुया तांचे मजतीन आमकांय खरो ट्रेजर जेजू. जेजू मेवलो आमी दादोस. असली दादोसकाय अनुभव हे मिसांत तेच जेजूची कृपा मागुया. Betone velar kayon gauya, C10, Baba Boini Bapak Betong, page 32. C10, page 32.
czekaliśmy Jesu magda Kushindida Soglec może Baba Gwonda Jesu magda Kushindida Soglec może Baba Gwonda भयणी भावांनो आमचें बलिदान सोरपोदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बोवर्ते देवा आमचे बापा, भाग्योन आंकवारी इस्कॉलास्टिकाच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी पोर जोडटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारीक वणावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोशाच्या उतरेगांनी बरोवन तुजीच चाकरी दान मोन लावन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाचता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीधरांच्या शास्त्रांचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो स्वर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलेल्या ते तुजे भक्तिणी भाग्योन इस्कॉलास्टिका पासत तुजी विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणटा. आपल्या ओरमाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Buvit, 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 dol barazzo survis bordo, surgani sosa, kola tuja vojbova, un surgi tuga soy soy, soy soy. बाप्पा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुरपोर गुटुया. बापा जेजूच्या मनूचा आनी प्रज्योतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कुळान रगत शिवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नॅरी कार्नल फेर आमचे गोली बापा, सिमिया तशादले गोरी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुर्णी लुर्दिनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भागीबोन दोरदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासल्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. जेजू आमचे काळजांत दिवचो वेळ ताचे संबंदांत जिवन खरी खुशालकाय आपणावंक आमी पावूंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव येवशी सगळ्या आमचो दिसपट्टो उगडास आनी आमी आमचे इच्छा करूं तशें आमची सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां दिवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपात कंदी सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाई. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मृतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी जेवशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूट चलयता ससनाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. जेजू आमकां ओतम्या मनांची खरी खुशालकाय दिता. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतली आमी सुभागी. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D38 सोम्या जेजू ये
page 68. D38, page 68. Sumia Jesu Yeduye Amcha Kazat Ravuke Sumia Jesu Yeduye Amcha Kazat Ravuke Papa Kosun Devu Nailo Amche Sarko Munisalo Sasnang Tushiyu Sun Sale Amche Modi Birakoche Sumya Chizu Yeduye Amcha Kalsat Ravuke Sumya Chizu Yeduye Amcha Kalsat Ravuke प्रार्थूया. प्रिय बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कृष्ण मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फाव केलें आनी बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां तुवें बोल्लें. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक भाग्योंत स्कॉलास्टिकाचे देखीन जेजूचें कश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं Amen. बांबडीनो फाल्यां परब लूड साहेबांची आमचे सकाळीं सदां भाशेन 2 मिसां आसतलीं 6:30 7:30 आनी सांजे ऑटसेल कपेलांत दोबाजीक पुर्बेचें मीस आसतलें. 4:30 आमी ऑटसेल जंक्शनाचेर तावन पुरसांव काडून कपेलांत वेतले आनी 5 वरांचेर मीस. थंय मिसाक आमचो आदारी बिश्प सिमियांव फेर्नांदीस हाजीर आसतलो आनी देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. आमी जाता तितल्यांनी ह्या मिसांत फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवंक वावुरचें. फाल्यां दुयेंतींक भेटयलेलो दीस वर्ल्ड डे ऑफ द सीक आनीक पापसाहेब आमकां उलो मारता आमी पिळेवंतांची सेवा करून जेजूचे बरी खोबरेचे पुरगुटणार जावं. आमचे मदें पिळेंत आसलेल्या बसत किरीत भाशेन आमी मागुया. फाल्यां सांजे 8 वरांचेर मागीर थंयच एक तियात्र आसा. हुंकट तो तिकेट ना
कोण न्हय कोणाचो उल्हास तारी ह्या बरोयडाराचो तियात्र Bay15 स्टेजीर हो तियात्र आमी पळयतले 8 वरांचेर. किरीत भाशेन पोरबी दिता आमी आज आपल्या लग्नाचो रुपया उत्सव करतले मारियो आनी सोकोरिना आनी ताच्या पुता प्रसाद देवाक दिन वाचतां. आनीक आपलो वाडदीस समारंभतलो आमचो फादर इगनाचो बापूय मायकल मार्टिन्स ताका शेबासकी आनीक बरी भलायकी तो आमच्या ब्लेसड सॅक्रमेंटाची सेवा करता. ते जावं उगडपाक बंद करपाक नितळ करपाक ताचो मोठो हुस्को इतली सगळ्या वर्सां तो काम करीत आयला. देवाचो आशिर्वाद ताका आमी मागता. आमचे बरोबर आज फादर वॅलन्सन आसा आनी फादर रिगन आसा. तांकांय तांच्या गवळीक वावरान देवाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. किरीत भाशेन आज मागुया 12वीचीं भुरगीं आज परिक्षा करतात. आज फर्स्ट पेपर इन इंग्लीश लँग्वेज पेपर तांचे बसत मागुया देवान तांकां आपल्या आत्म्यान भरून बरे भाशेन तांणी आपले एग्जाम आन्सर करपाक. शेवटाक गायन गावया F12 कुशाल कालसान पेज 91. F12 पेज 91. Watun get love.